नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचे उपकार. गोंयभरच्यो महत्वाच्या खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. म्हादईचें उदक वळोवपाच्या कामाची गोंय, महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटक करतले संयुक्त पळोवणी. स्मार्ट सिटीचे स्मार्ट डिस्ट्रक्शन, 200 वर्सांचे झाड कातरिल्ल्यान पर्यावरण मोगिनी उक्तायली तिडक. उदरगतीच्या नांवान गोंयभर झाडां कातरपाक आसा सुरवात, पर्यावरण मोगींचो आरोप. धरणांनी उदकाचो बऱ्यापैकी सांठो, गिमान जावचो ना उदकाचो उणाव, म्हणटा जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर. लोकसभा वेंचणुके खातीर मंगळारा 7 मे दिसा मतदान जावपाचें आशिल्ल्यान गोंय सरकारा वतीन भौशीक सुटी जाहीर, अधिसुचोवणी जारी. लोकसभा वेंचणुकेत गोंयांतले दोनूय सीट आमी जिखतले. उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी उक्तायलो विश्वास. तशेंच मये मतदारसंघात हे फावट विक्रमी मतांची मेळटली आघाडी, आमदार प्रेमेंद्र शेटाचो दावो. आणि 70 म्हालात अजूनही कुळागरांनी पारंपारीक शिंपणावळीचेर शेतकारांचो भर. पारंपारीक शिंपणावळ थारता फायदेशीर. स्पेशल रिपोर्ट. आता खबरो विस्तारान. कर्नाटक म्हादईचें उदक मलप्रभा न्हंयत वळयतात अशी कागाळ गोंय जलस्रोत खात्यान प्रवाह अधिकारिणा कडेन केल्ली. ह्या कागाळीची दखल घेत तिनूय राज्यांनी संयुक्त पळोवणी करची असो आदेश प्रवाह अधिकारिणान दिला. जाल्यार बेकायदेशीर तरेन कर्नाटक उदक वळयता ते पुराव्या सयत दाखोवन हे काम बंद उडयतले अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. कणकुब्बी वाठारांतल्या म्हादय न्हंयवेलो कळसा भंडुरा प्रकल्पाची संयुक्त पळोवणी करपा खातीर प्रवाह अधिकारिणीन मान्यताय दिल्या. गोंय, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या तिनूय राज्यांच्यो सुचोवण्यो आयल्या उपरांत प्रवाह अधिकारिणी संयुक्त पळोवणेची तारीख थारायतले. गोंय सरकार खंयच्या वाठारांत पळोवणी करपाक सोदता तशेंच पळोवणेची तारीख हाचे विशीं मंगळारा प्रवाह अधिकारिणीक कळीत करतले अशी माहिती मंत्री शिरोडकर हांणी पर्वरी सचिवालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिली. ताजी पहिली मिटींग हांगसर 13 फेब्रुवारीक जाली. गोंयांत त्या कमिटीची प्रवाह कमिटीची पहिली मिटींग 13 फेब्रुवारीक जाली. ताजे नंतर ताणें आमकां लेटर धाडलें की ऑफकोर्स आमी तांकां 3-4 लेटर धाडली. आमी जे आसा पळय आमच्या ऑफिसांतल्यान तांकां एक लेटर दिलें 29/8/23 29/8/23 की जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें आशिल्लें. ताजे नंतर मागीर रिमांयडर धाडलो आमी तो 25/10/23 नोव्हेंबराच्या 25 तारखेक हो रिमांयडर धाडलो जॉयंट इन्स्पेक्शन आसता. ताजे नंतर मागीर तिसरें लेटर आमी जें धाडलें ते 10/12 डिसेंबराच्या 10 तारखेक आणि 22/3 हे चवथें लेटर. 22/3 मार्चाचे म्हयन्यात. ताका इन रिस्पॉन्स टू दीस ताणें आमकां लेटर केल्लें आसा की आमचे हे दिवचो तिनूय स्टेटीक महाराष्ट्रा, कर्नाटका आनी गोवा तिनूय स्टेटीक म्हणिल्लें आसा की तुमी तुमचो प्लॅन विजीट प्लॅन जो आसा पळय तो करून दिवचो आशिल्लो. बेजिना विजीट करताले, खंय खंय विजीट करताले वगैरे आमी दिवपाक जाय, कर्नाटका गव्हर्मेंटाक दिवपाक जाय आनी महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटाक दिवपाक जाय. आमचो रिपोर्ट जो आसा पळय रिक्वेस्ट आनी सजेशन जे आसा पळय ते सोमार दीस सांजचे आमी दितले. बेजिनाक जेन्ना बेजीन स्टडी म्हणजे फॅमिली रायशन विथ हे म्हणटा बेजीन फॅमिली रायशन विथ मादई बेजीन अशें म्हटिल्लें आसा. आनी त्या अनुसार मागीर आमी आमच्या नजरेन खंय खंय वचपाक जाय ते आमी सजेशन जे आसा पळय चड करून लेटेस्ट बाय मंडे इवनिंग किंवा सोमारा सकाळ आमी दितले. महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटान दिल्लें आसा, कर्नाटकाक दिवं ना. तिगांनी वेगवेगळे दिवपाक जाय, आपले वेगळे दिवपाक जाय, पूण ते रातींतले बेगीन दिले की बरें न्ही आमकांय बरें. सो आमची जे आसा पळय ते सोमार दीस आमी धाडटा, सोमारा सांजचे किंवा लेटेस्ट बाय ट्युजडे मॉर्निंग. आमची मेन ही आसा तो मुद्दो की डायवर्शन करपा संबंधी खंय जे कितें एक्टिविटी करता, एक्सकवेशन एक्टिविटी, डिगींग एक्टिविटी ती आमी नजरे काडून पळयता. दॅट इज द मेन. प्लस मागीर बाकीचे खूब विशय आसा, आनीक खूब विशय आसा, ते विशय सगळे
संयुक्त पळोवणे महाराष्ट्रान आपल्यो सुचोवण्यो प्रवाह अधिकारीक धाडल्यात, मात कर्नाटक आणि गोंयान अजूनही सुचोवण्यो धाडिल्ल्यो नात. सगळ्यांच्यो तारख्यो आयले उपरांत अधिकारी पळोवणे खातीर एक तारीख निश्चित करतली. मजगती सद्याक पर्वरे उदका स्त्रोत खात्याचे सिंचाई भवनात आशिल्ले प्रवाह अधिकारीचे ऑफिस पर्वरे दुसऱ्या सुवातेर हलयतले. सुवात निश्चित जाल्या अशें मंत्री शिरोडकरान सांगले. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गिमान उदका पुरवण करपाक सगळ्या धरणांनी बऱ्यापैकी उदकाचो सांठो आसा. फुडल्या 2 म्हयन्यांक उदका पुरवणा विशीं कसलोच प्रश्न उपरासना अशें विधान उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिलां. धरणांतल्या उदकाची पातळी 50% देंवल्या, ताका लागून उदका पुरवणीचेर गिमान परिणाम जावंक शकता काय असो प्रश्न उपराशिल्लो. उदकाचे लेवल जे आसा पयली ते अत्यंत समाधानकारक आसा. आमचे जे 4-5 डॅम आसात, उदाहरणार्थ साळावली डॅम जो आसा पयली थी 130 दीस व्हांवपा इतलें उदकाची स्टोरेज आमचे कडेन आसा. एज ऑन टुडे जवळजवळ 11,785 हेक्टर मिटर उदक आसा. आमी दिसाक जें उदक काडटात पळय थंयच्यान ते सादारणशे 90 हेक्टर मिटर. त्यामुळे हो हिशोब धरून आमकां 130 दीस पर्यंत उदक साळावलीचे म्हणजे एंटायर सावथाक पावूंक शकता. दुसरें आसा ते तिळारीचें उदक जें आसा ते तशेंच जवळजवळ 12,566 हेक्टर मिटर आसा आणि 156 हेक्टर मिटर आम्ही डेली घेतात. त्यामुळे तिळारी आमचो जो स्टॉक आसा, आमचो जो शेअर आसा तो जवळजवळ 144 दीस पावपा सारको आसा. त्यानंतर आमठाणी जे आसा पळय ते पंपिंग स्टेशन आशिल्ले कारणान ते कमी जास्त आसता. चापोली जे आसा पळय ते जवळजवळ 450 दीस पावपा सारकी इतली स्टोरेज आसा, कारण थंय स्टोरेज चड वापरना, ताजी युटिलिटी चड जायना. इरिगेशनाक बीन मोठ्या प्रमाणात उदक थंय घेवपाक लागून अंजुणे डॅम आसा पळय, अंजुणे डॅमाचेर जे एंटायर सावथ नॉर्थाक सप्लाय करता थंय जवळजवळ 70 दिसांची स्टोरेज आसा. आमी आज एप्रिलांत आसा, पूण एप्रील आनी मे हे जावन सुद्दां मुखार सादारणशे आनी 10 दीस 15 दीस आमकां उदक पावूंक शकता. मदीं पावसाची सर आयली ना जाल्यार, मदीं जर पावस आयलो जर जाल्यार म्हाका दिसता वी इन अ व्हेरी कम्फर्टेबल सिच्युएशन. नंतर उरलें ते पंचवाडी म्हैसाळ डॅम थंय सादारणशे 117 दिसांची स्टोरेज आसा. आमी थंय सादारणशे 5 ते 8 ml उदक काडटात आनी आमचे कडेन थंय 176 हेक्टर मिटर उदक सद्या आसा. त्यामुळे इवन पंचवाडी ज्या जाग्यार करून 24 जून पर्यंत पावस पडूं नाशिल्लो आनी डॅम सारको जवळजवळ ड्राय जालो म्हणटा. पूण आमी कितें आतां म्हणून जी स्टोरेज आसा ती 117 दिसां खातीर आसा. तर त्यामुळे मुखाल्ले 2 म्हयन्यापर्यंत आमकां उदकाची चिंता करपाची गरज ना, तितलें कम्फर्टेबल आमचें उदक आसा. एकच आमी पळोवचें पडटलें की जे ट्रिटमेंट प्लांट्स PWDच्या लेवलाचेर चलता, काम चलता, तातूंत ते कितले कंप्लीट जातले आनी तांकां आमी कितले बेगीन उदक दिवंक शकतले. म्हजे नजरेन हांवें जे प्लांट्स तांचे चलतात किंवा प्रपोज आसात ते सगळी म्हायती घेतिल्ली आसा आनी त्या अनुसार म्हणजे आमचे कडल्यान जे कितें रॉ वॉटर सप्लाय जाय ताजी पूर्ण तयारी केल्ली आसा. लोकसभा वेंचणुके खातीर मंगळार 7 मे दिसा मतदान जावपाचें आशिल्ल्यान गोंय सरकारा वतीन भौशीक सुटी जाहीर केल्या. काल राती हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केली. देशभरात सध्या लोकसभेचे वारे आसा आणि गोंयान लोकसभेची वेंचणूक 7 मे 2024 ह्या दिसा जावपाची आसा. त्याच फाटभुंयेचेर गोंय सरकारान काल एक नोटिफिकेशन काडलां आनी तेतून अशें म्हटलां की 7 मे 2024 ही पब्लीक हॉलिडे जावन आसा. म्हणजेच सगळ्यांक मतदान करपाक मेळचें म्हणून 7 मेक पब्लीक हॉलिडे सरकारान जाहीर केल्ली आसा. आनी ही हॉलिडे जी आसा ती पेड लीव जावन आसा. म्हणजे जे कामगार गव्हर्मेंट तशेंच नॉन गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट सेक्टरान काम करता तांकां मतदान करपाक मेळचें म्हणून ही पेड लीव किंवा पेड हॉलिडे अशी जाहीर केल्ली आसा गोंय सरकारान. हे नोटिफिकेशन काल रातचे उशिरा सरकारान काडलेलें आसा. म्हणजेच 7 मे 2024 ह्या दिसा पब्लीक हॉलिडे आसा आनी त्या दिसा सगळ्यांनी वचून मतदान करचें म्हणून ही हॉलिडे दिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरा पर्सन नितीन गंगावणे सोबत हांव विनायक सामंत, पणजी. लोकसभा वेंचणुकेंत गोंयांतले 2 सीट आमी जिखतले असो विश्वास उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी उक्तायला. जाल्यार मये मतदारसंघात हे फावट विक्रमी मतांची आघाडी मेळटली असो ठाम विश्वास आमदार प्रेमेंद्र शेट हांकां आसा.
भाजपाचे उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक हाणें शुक्रारा मये मतदारसंघात प्रचार केलो. शिरगांवा श्री लयराई देवीचे दर्शन घेवन मये मतदारसंघात प्रचाराक सुरवात केली. ह्या वेळार तांचे वांगडा आमदार प्रेमीन शेट आनी हेर भाजपाचे मुखेल कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. लोकसभा वेंचणुकेंत गोंयांतले दोनूय सीट आमीच जिखतले असो विश्वास उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक हाणें उक्तायला. हो देश परत एकदा मोठो जावचो आणि सगळे बरे जावचे ह्या माध्यमातून आमकां सगळ्यांक फुडें व्हरूंक जाय. ही काम जे तुमचें आसा ते मातृभूमी खातीर आसा, ते आपल्या देशासाठी आसा, येदें मोठें काम तुमचें आसा. आनी त्यामुळे आमी सगळ्यांनी जे 7 तारीख इलेक्शन जातलें मेच्या 7 मेच्या इलेक्शनाक आमची ताकद भारतीय जनता पक्षाची ताकद ही आज आमकां सगळ्यांक विरोधकांक सगळ्यांक दाखोवपाची गरज आसा. त्या खातीर एक मतान वाड करून जे कोण आमचे बरोबर ना तांकां आमचे बरोबर हाडून येणाऱ्या म्हयन्याच्या कालावधींत आमकां हो एक प्रोसेस करचो पडटलो. तुम्ही निवडून दितले ही गोंयची जनता ही 100% आणि आमकां ह्या वेळी दोनूय सीट जिखूंक जाय. आणि हे सीट आमी सगळे आमचे कडेन ताकद आसा हे सगळें करपाक, पूण ती ताकद ही दाखोवपाची गरज आसा. मोठ्या मताधिक्यान मोठ्या संख्येन मतां हाडून आमी भारतीय जनता पक्षाचे दोनूय सीट दिवया. हो तुमी निवडून दितले परंतु सावथाक सुद्दां आमचे जे कोण फ्रेंड आसतले सोयरे आसतले हांकां सुद्दां सांगून तांचें मत भारतीय जनता पक्षाच्या पार्ट्याक घालून मोदीचे हात बळकट करपाक आणि हे राष्ट्र विकसीत करपाक आमकां सगळ्यांक प्रयत्न करूंक जाय. ते तुमी करचे अशी विनंती करता. जाल्यार मये मतदारसंघात हे फावट विक्रमी मतांची आघाडी मेळटली असो ठाम विश्वास आमदार प्रेमीन शेट हांकां आसा. आमच्या मये मतदारसंघांसून आमच्या दिवचल तालुक्यांसून ह्या मये मतदारसंघांतल्या चडांत चड मतदार जो आहा तो आमकां खात्री आहा की आमचो मये मतदारसंघ सगळ्यांत ग्रेटर आसतलो अशे आमचे प्रयत्न आसा. आनी हे उलोवपा खातीर जे पाठबळ आमकां जनतेन दिल्लें आसा की आमी जी 2 वर्सां जनतेची सेवा करता आसतना वेगवेगळी कामां केल्लीं आहा, ह्या माध्यमांसून म्हाका सांगपाक दिसता की जो विश्वास आमी लोकांचो संपादन केल्लो आसा, आमदार म्हणून जें काम आमचें चालू आसा, तशेंच जिल्हा पंचायत सदस्य आमचे पंचायत मंडळ जे आमकां सपोर्ट करता आनी लोकांची सेवा करपाक जी कामां करता आमी, त्या आदाराचेरूच आमकां जनतेचो जास्तीत जास्त पाठिंबा मेळटलो हो आमकां विश्वास आसा. आनी ह्या विश्वासाच्या जोराचेर आमी जो टप्पो आमी जो थारायल्लो आसा तो तेच्या पेक्षा जास्त जातलो. केन्नाच जावंक नासलेली ही इतको मताधिक्य आमकां मेळपाची ही आमचे कडेन आमकां आशा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सत्तरी म्हालांत कुळागर आनी शिंपणावळी खातीर बागायतदार शेतकाऱ्यांचो अजून पारंपारीक पद्दतीचेरूच भर. पाटाचें उदक आनी कल्याण कुळागरांतली शिंपणावळ पारंपारीक पद्दतीन शिंपणे केल्ल्यान गरजे भायली नडणी कुळागरांत जायना आनी झाडांक पुरेपूर उदक मेळटा म्हणून शेतकार सांगतात. तुमचें नांव कितें? बाबाजी आपाराणे. खंय रावता तुमी? कुडशा. कुडशा. कितली वर्सां जाली तुमी आतां कुरागळ हें करता? 9-10 वर्सां जाली. आनी कशें शिंपता तुमी आतां? कल्याणूच शिंपता, करता कल्याणी शिंपता. स्प्रिंकलर तसलें काय बसोंक ना? ना ना. म्हणजे हेचो कितें तुमकां फायदो कितें जाता हे कल्याण शिंपोवन? कल्याण शिंपप म्हणजे उदक मातशें बरें पडटा आनी थंड जमीन बरी उरता. तुमचे आतां कितल्यो माडी आसा ह्यो सुपारी सादारण अंदाज? सादारणच्यो 4-4.5 आणि हे तुम्ही पारंपरिक पारंपरिक कसले तुम्ही थीब स्प्रिंकलर बी कितें यूज करिना? ना ना. आणि पाणी खंयसून येता तुमकां? हें पाणी ते झरीचे आमी फूग घालता आनी हें करता, साठयता आनी मागीर ते सोडटा. एक वरभर चलता, मागीर तेतूरच आमी आटपून घेता आमचे. म्हाजें नांव
संजय विद्याधर केळकर हांव सत्तरी तालुक्यात धावे गावात रावता। तसेच माझी पारंपारीक म्हणजे वडिलोपार्जीत माझी बागायती आसा। तर तेका ते बागायतीक पाणी नॅचरली आमचे पाटाचें पाणी आसा। तर पाटाचें पाणी असल्या कारणान आदी आमचे आजे पणजे पारंपारीक ते काजीच्या लाकडाचे किंवा लाकडी हेचे कल्ले म्हणून आसतले, तेणी ते कल्ल्यान ते पाणी आमी ते शिंपता, तेका शिंपणे म्हणटात। ते डिसेंबरांत चालू जाता आनी पावस पडटकच मे एंडाक ते सोंपता। आतां सुदारणा जाली म्हणून आतां काही लोकांनी आमच्या गांवांत किंवा आमच्या पंचक्रोशीतल्या गांवांनी ते स्प्रिंकलर बसयल्यात। पूण म्हाका ते स्प्रिंकलर म्हाज्या मनाक ते पटना पद्दतीन आमी ते कल्ल्याण आमी शिंपता। हाचें कारण अशें आसा, म्हणजे आमचे म्हाजो आजो बिजो किंवा बापूय बिपूय म्हाका सांगताले की कल्ल्याचें शिंपणें बरें वेवस्थीत जमीनभर बसता, कल्लें बरें बसता आनी पाणी मुबलक प्रमाणात त्या झाडाक मेळटा। आनी बारीक बारीक वनस्पती म्हणजे तेका आमी आमचे गांवठी भाशेंत नडणी म्हणटा, ती नडणी तशी येयना आनी ते दृश्टीन पावस पडटकच बागायती साफ सफाई करूंक मातशें सोंपें जाता आनी पाणी बरें मेळटा बागायतीक आनी तेचे उत्पन्नाचेर आमच्या मातसो बरो परिणाम जाता। आतां निसर्गानुसार पावसाळ्यांत सुपारी झडटा बिडटा ती गोष्ट वेगळी, म्हणजे ताका ते औषध फवारणी मोरच्यूत बिरच्यूत ते आयला। वाळपय वाठारांत भुंयगत लायटीचे केबल्स घालपाचें काम नेटान चालू आसा। कांय कडेन हें काम पुराय जालां जाल्यार कांय कडेन अजून कामां चालू आसात। रस्त्याचेर माती आशिल्ल्यान येरादारी करतल्यांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा। तशेंच ह्याच कामाक लागून पुराय शारांत धुंवेचें साम्राज्य पातळ्ळां। हाचो थळाव्यांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा, देखून हें काम बेगोबेग पुराय करचें अशी लोकांची मागणी। सत्तरीचो सध्या झपाट्यान विकास सुरू आसा आनी ह्या विकास कामाचो एक भाग म्हणून जे भुमिगत वीज वाहिनी आसा हेजें काम सध्या नेटान सुरू आसा। हे भुमिगत वीज घालपाचे कामा खातीर रस्ते सायडीन खणलेले आसा आनी गेले कितलेशे दीस जाले कांय वाठारांत जे खड्डे घातलेले आसा ते खड्डे तशेंच आसा आनी ताका लागून जे लोक येता वयता तांकां ताजो खूब त्रास जावपाक लागलेलो आसा। हे आमी आतां पळयतात की कितले दीस जाले हांगासर भुमिगत वीज वाहिनी घालपा खातीर जे सायडीन खणलेले आसले आनी तेतूर ती माती वयल्यावरच हे केल्ली आसा। जर आतां पावस येयलो जाल्यार ती माती सगळी व्हांवून वचत रस्त्यार सगळ्याक वचपाची शक्यता आसा आनी धुल्लो सद्या इतलो वाडला की सगळे लोक जे हांगातले जे लोक आसात तांकां खूब त्रास जावपाक लागलेलो आसा। हांगासर वाळपे ह्यो मेन रस्तो आहा तेतूर ह्यो रस्तो खणलेलो आसा आनी जो मासोडे आसा तो फूल ह्या भागान ही भुमिगत वीज वाहिनी घातलेली आसली आनी ह्या रस्त्या खातीर आतां जे सायडीचे दुकानां आसा आनी जी घरां आसा तांकां मोठ्या प्रमाणात ह्यो धुल्लो वयता। तशेंच दाबोस रस्तो आसा, तशें वेळूच ताणे रस्तो आहा, हांगासर सुद्दां खुबशे कडेन खड्डे घातलेले आसा आनी ह्या खड्ड्या खातीर लोकांक येवपाक वचपाक सुद्दां ट्राफिकाचो प्रॉब्लेम जावपाक लागला आनी रातचे सुद्दां हेजो एक्सिडंट जावन अपघात जावपाची सुद्दां शक्यता आसा। ताका लागून जी भुमिगत वीज वाहिनी आसा ती बेगींतल्या बेगीन तेजें काम पुराय करपाचें आनी लोकांक खातीर तें सुरळीत करपाचें। कित्याक आतां कांय दिसांनी रोखडोच पावस लागतलो आनी ह्या पावसाच्या दिसांनी जर हे धुल्लो आसा तो जर कमी जावना जाल्यार लोकांक हेजो त्रास जावपाक शकता आनी एक्सिडंट सुद्दां जावपाची शक्यता आसा। ताका लागून जे संबंदीत खातें आसा तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हे काम पुराय करपाचें अशी लोकांची मागणी जोर धरून आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत। मुळगांवच्या धाकटी वनदेवी सभाघरात 16व्या अखिल भारतीय रेल टपाल सेवा अधिवेशनाक मडादपाच्यान सुरवात जाल्या। 3 दीस चलपी अधिवेशनाक आयज शुक्रारा 5 एप्रिल सावन सुरवात जाल्या। ह्या अधिवेशनाक राष्ट्रीय फुडारी तशेंच देशभरांतल्यान 300 परस चड प्रतिनिधी हाजीर आसात अशें कळटा। मुळगांवच्या धाकटी वनदेवी सभाघरात 3 दीस हे अधिवेशन चलतले। शुक्रारा ह्या अधिवेशनाचे उक्तावण जाले। और उसका श्रेय जैसे सरकार ने लिए और सिर्फ कम्युनिकेशन मिनिस्टर नहीं, आज माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने मन की बात में पोस्टल डिपार्टमेंट का एक रोल जिस तरीके से दिखाया उसमें बहुत बड़ा आयु इस विभाग को बढ़ गया। पूरा देश में देख लीजिए जितना डिपार्टमेंट है, एक ही बात है भाई साहब मेरा पोस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, पोस्ट नहीं है या सीट खाली जा रहा है। इस विभाग में उल्टा गंगा है। इस विभाग में नया पोस्ट क्रिएट हो रहा है, इस विभाग में नया रिक्रूटमेंट हो रहा है। आज रिक्रूटमेंट में
कोने में भाई साहब इतना लोग आ गया है उसका कुर्सी नहीं दे पा रहा, कहाँ बैठे लोग। आज विभाग में इतना साल से एक ही चीज सुनते आ रहा था, भाई साहब आदमी का कमी, काम करने वाला लोग नहीं, कैसे काम करें। आज इतना लोग विभाग को दिया गया है, जो विभाग को बोलते हैं पेज देने वाला है, वो अब सोचने पड़ गए क्या, क्योंकि ये झूठ बोलते हुए संगठन चलाते हैं। आपको पता है 28 मार्च को जो स्ट्राइक हुआ था, याद करिए, उस कम्युनिस्ट ने स्ट्राइक कराया था, विषय ये था नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किला से घोषणा करेगा, जो आईपीपी बना हुआ है पोस्टल डिपार्टमेंट में, वो जो बैंक है उस बैंक में पोस्ट ऑफिस का सभी खाता को उस आईपी में दिया जाएगा। ह्या अधिवेशनात नवीन निवृत्ती योजनेचेर चर्चा जातली, तशेंच रेल टपाल सेवेक मारक आशिल्ल्या RTN धोरणाच्या विरोधात निर्णय जातलो, अशी माहिती अखिल भारतीय संघटनेचे महामंत्री राजेश कुमार हांणी दिली। का जो अधिवेशन है हमारा, ये द्विवार्षिक अधिवेशन है, 2 वर्ष में होता है। देश के कोने कोने से यहाँ पदाधिकारी पधारे हैं और इस अधिवेशन में आज हमारी नई कार्यकारिणी का गठन होगा और जो हमारी कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं उन पर हम लोग यहाँ पर चिंतन कर उसको आगे सरकार के समक्ष उठाएंगे। उसमें हमारी 2-3 मांगे मुख्य हैं। एक तो हमारी NPS जो अभी न्यू पेंशन स्कीम है वो मुख्य है, उसके विषय में मेरे साथी त्रिलोकी टंडन जी ने आपको बताया होगा। दूसरी हमारी ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये रेल डाक सेवा मेल मोटर सेवा जो डाक विभाग के अंदर RMS MMS के नाम से है, तो हमारा मुख्य काम जो है RMS के अंदर रेल के जरिए हम डाक को स्थानों पर पहुंचाना, देश के कोने कोने तक पहुंचाना। लेकिन अभी सरकार की एक नई पॉलिसी के तहत RTN रोड नेटवर्क ट्रांसफर जो चलाया है सिस्टम इन्होंने, तो उसके माध्यम से ये हमारे RMS के ऊपर कुटाराघात कर रहे हैं। आज उस चीज़ को लेके हम लोग यहाँ एक बड़ा निर्णय लेंगे कि जो RTN चलाए जा रहे हैं, जो RMS का अस्तित्व खत्म करने की तरफ सरकार अग्रसर है, उसका हम यहाँ एक रूपरेखा तैयार करेंगे और उसको आगे हम सरकार के पास अपना पक्ष रखेंगे। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत। मोल्या धाड सांगोड वाठारांतल्या शेतकारांक आतां खंडपिठांतल्या उदकाची पुरवण करतले। उदका स्रोत खात्यान खंडपिठांत नवीन पंप तशेंच उदकाची पायपलायन घालपाचें काम सुरू केलां। फुडल्या 2 दिसां भितर शेतांक उदकाची पुरवण जातली। मोल्या सांगोड वाठारांतले शेतकार वांयगण शेत करतात। ह्या शेतकऱ्यांक खांडेपारच्या कॅनलांतल्यान उदकाची पुरवण जाताली, मात फाटल्या कांय वर्सां सावन कॅनल व्हांवपाक लागिल्ल्यान शेतांक फावो तशें उदक मेळनाशिल्लें। ताका लागून शेतकार बेजारिल्ले, मात आतां शेतां खातीर खंडपिठांतल्या उदकाची पुरवण करतले। खंडपिठांत पंप बसयला, तशेंच नवीन पायपलायन घालपाचें काम उदका स्रोत खात्यान सुरवात केला। हाका लागून धाड सांगोडच्या शेतकारांनी खोस उक्तायल्या। ह्या अधिकाऱ्यान हांव एक सांगूंक सोदतां की हें आमचें पळय शेत आसा, तें शेत मातशें मदलें जें शेत आसा तें सुकलेलें आसा। तेन्ना आमच्या पंच विठोबा मळेकर आनी आमदार गणेश गांवकर हेणी प्रयत्न केल्लो आसा की आमकां पिठांतलें उदीक काडून सप्लाय करपाचो, पूण गेल्ले 7 तारखेक आमकां सांगलेलें की उदीक सोडटा म्हणून, पूण आजून पर्यंत आमच्या शेताक उदीक त्या पिठांतल्यान पावना। त्या खातीर आमच्या शेतकऱ्यांची एक मागणी आसा, जाता तितले बेगीन आमकां त्या पिठांतल्यान उदीक दिवचें। आनी आतां शेत हें पोटराक गेल्लें आसा आनी आमकां 1 म्हयनो तरी शेताची उदकाची गरज आसा। 1 म्हयनो तरी उदीक तेंच्यांनी आमकां मातशें वाडोवन दिवचें आनी आमच्या शेताक पुरवठा करचो। आतां सद्याक हालत बरी आहा उदकाची, आनी आमचे WRDचे सदानंद आनी JE आमचो सागर हे भरपूर कश्ट घेवन तेणी आमकां उदक ह्या वर्सा बरें पावयलां। आनी बाकीचे तेणी आनीकूय कितें कितें पंप लायल्या आनी कितें केल्या आजून जावना। आनी भाऊनूय आमकां खूब हेल्प केला, MLA आमचो सावड्डे मतदारसंघाचो हे कामाक। आनी ह्या वर्सा आमकां उदक बरें पावलां आनी लोकांची कोणाची किटकिट ना सद्या तरी। आमी मोल्या धाटफॉर्म हांगा आसा, जे जाग्यार सांगोड हांगा जवळ 76 शेतकरी आसा, ते लोकांक उदक मेळनासलेलें। उदक मेळना म्हणून लोक शेत करपाक फाटीफुटी जाताले, पूण
आतां जे WRD जलस्रोत खातें आसा तेंच्यांनी सरकारान एक बरो उपक्रम केला. ज्यो मायनींग पिटांतले उदक आसा इतली कितलीशींच वर्सां मायन बंद जाले, त्या मायनींग पिटांत भरपूर उदक आसा. ते मायनींग पिटांतलें उदक शेतकऱ्यांक दिवपाचें काम जलस्रोत खात्यान फुडाकार घेवन गेल्लो आसा. आमचो जलस्रोत खात्याचो धारबांदोडाचो जो ऑफिसर आसा सदानंद नायक आनी जो कनिश्ट अभियंता आसा सागर नायक, हे दोगांय हांगा लोकां खातीर भरपूर काम करता. आमदार गणेश गांवकर यांच्या मार्गदर्शना खाली हे जे शेतकऱ्यांक कशें उदक मेळप हेजेर विचार विनिमय करून आज हांगा जो DMCची मायन आसा ते मायनीचेर कितलीशीं पिठांतली कितलीशीं वर्सां ती मायन बंद जाली, तितून त्या पिठांतलें उदक काडून कॅनला द्वारे ओपा खांडेपार कॅनल जो आसा आमचो खांडेपार कॅनल तेजे द्वारे ते शेतकऱ्यांक पावयता. आनी हेजे मुखार जे ओनू हेंच्यांनी प्रोसेस चालू केला की हेजे मुखारूय सगळे शेतकऱ्यांक उदक भरपूर मेळटलें आनी तेणे करून 76 शेतकार जे आसा सांगोडाचे ते शेती लायतले. गोमंतक TV खातीर सांगोडच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.